नमस्कार, माझे नाव विनय राऊत. हांव गोवा युनिव्हर्सिटी स्टुडंट कावन्सिलर चेअरमॅन. आयज आमी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशद आनी गोवा युनिव्हर्सिटी स्टुडंट कावन्सिल म्हणून वायस चान्सलर सर आनी रजिस्ट्रार सराक मेळपाक आयिल्ले. खुबश्या भुरग्यां कडल्यान आमकां अप्रोच आयिल्लो की युनिव्हर्सिटींचो ऑर्डिनन्स आसा की एक सुद्दां बॅकलॉग आसल्यार T1 एडमिशन मेळना. हेच्या खातीर भुरग्यां मदीं एक पॅनीक जाल्लो. सो भुरग्यांनी आमकां अप्रोच केल्लो की ह्यो विशय फुडें घेवन तेच्या खातीर एक सोल्युशन काडचें. सो आयज आमची मिटींग आसली वायस चान्सलर सरा वांगडा आनी रजिस्ट्रार सरा वांगडा. हितूंतल्यान डिस्कशनान आमकां अशें कळून आयलें की ह्यो जो रूल आसा ह्यो 2010च्या पयलींच्यान आसा, म्हटल्यार तो की चालूच आसलो. बट जेन्ना कोवीड आयलो तेन्ना मदीं खंय तरी भुरग्यांक एक रिलॅक्सेशन दिवपाचें ठरयल्लें. सो तेच्या खातीर एक भुरग्यां मदीं मिसअंडरस्टँडींग कितें जाल्ली की 2 वर्सां खातीर रिलॅक्सेशन आसलें, सो तें रिलॅक्सेशन कंटिन्यू उरतलें म्हणून. सो तशें नासलें तें. दॅट वॉज फॉर म्हणजे अशें टेम्पररी रिलॅक्सेशन आसलें तें फॉर दॅट कोवीड पिरियड. सो आतां जालां कितें की भुरग्यांचें कशें आसलें की तेंच्या सिनियर्सांक पळोवन तांकां कितें दिसतालें की आमच्या सिनियर्सांनी समज T1 पेपर वचून क्लियर केले जाल्यार आमकां एक वेळ करूंक मेळटलें अशें भुरग्यांक दिसतालें. सो मात जेन्ना आतां ते एडमिशना टायमार कॉलेजीन गेले तेन्ना तांकां सांगपाक तांकां कॉलेजी कडल्यान कळ्ळें की तांकां एडमिशन मेळचें ना म्हणून. सो खंय ना खंय आमकां अशें दिसता की एक भुरग्यां मदीं ते कम्युनिकेशन गॅप आसलो एडमिनिस्ट्रेशना कडल्यान कॉलेजी कडल्यान. एक भुरग्यांक कळोंक नासलें की कळपाक जायलें ताका सांगूंक जायलें भुरग्यांक की तुमकां T1 एडमिशन मेळचें ना की बॅकलॉग तुमचे आसल्यार. सो एक कम्युनिकेशन गॅप आसलो. सो आमकां वायस चान्सलर सरान सांगलां की एक प्रिंसिपलांची मिटींग आपोवन कितें घडलां की खंय जेन्युअन केसीस आसा थंय भुरग्यांक एक मदत करची असो आमचो प्रयत्न आसा. बॅकलॉग म्हणटा पळय तुमचे एडमिशनां आसता पूण सारकी तशी तुमी रेगुलर येता क्लासीस, कित्याक खुबशे कंप्लेन येताले की ते भुरगे कॉलेजीनूच येना, सो ताका लागून तो बॅकलॉग हे करता म्हणून. थोड्या कॉलेजीन तशें आसतालें, मात कशें आसता की जे थोडे भुरगे आमचे कशें आसता की सकाळी कॉलेजीन वचून सांजचे पार्ट टायम जॉबाकूय वयता. सो ह्या हितून जेन्ना ते आपल्या एक घराक म्हणजे फायनान्शियल हेल्प करपाक वयता तेन्ना खंय ना खंय त्या अडचणी 1-2 बॅग उरप म्हणजे लायक फूल एक म्हणजे फर्स्ट टू थर्ड इयरान 1-2 बॅग उरप एक स्वाभावीक आसता. सो एक भुरगो कितें चिंतता की आपूण एक घरान मदतूय करून सायमल्टेनियसली शिकोवनूय तो एक त्या फूल 3 वर्सान कळेल आपले पेपर क्लियर करून एक डिग्री हातीन घेवपाचो प्रयत्न करता. सो तुमी जे म्हटलं ते की थोडे भुरगे कॉलेजीन येनासतले, मात सगळ्या भुरग्यांचे केस ना. खुबशे जेन्युअन केसीस आसा आमच्या कडेन. तितून भुरग्यांनी अक्षरशः तांकां खबरूच नासलें की तांकां T1 एडमिशन मेळचें ना बॅकलॉग आसल्यार. तर आता एका सोल्युशन कितें म्हूण सांगलां वायस चान्सलरान? प्रिंसिपलांची एक मिटींग आपयतलो सर आनी तितून डिस्कस जातलें की ग्रावंड रेटीक जाय की भुरग्यां मेरेन जे पावंक नासले. सो एक तेंची मिटींग जाल्या उपरांत आमकां कळटलें की तेंचो डिसिजन आसा तो. सो आमी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशद म्हणून एक ही मागणी केला की भुरग्यांक रिलॅक्सेशन दिवचें, बिकॉज भुरग्यांक खबरूच नासलें की हो रूल इम्प्लिमेंट जाला म्हणून. कित्याक तुमकां सांगलें जाय की फाटलीं 2 वर्सां रिलॅक्सेशन आसलें, सो भुरग्यांकूय खंय दिसतालें की तो रूल कंटिन्यू जातलो म्हणून. सो एक मिसकम्युनिकेशन आसलें. आमी सजेस्ट केला एक GOSC आनी हें म्हणून की आमी एक ओरिएंटेशन सेशन्स दवरप भुरग्यांक NEP बद्दल की अवेरनेस जावंक जाय. तांकां कितें जालें की वर्सभर तांकां कोणी कांय सांगूंक ना आनी अचानक एडमिशना टायमार आतां ते जेन्ना एडमिशन करून गेले तेन्ना तांकां एडमिशन डिनाय केलें तेन्ना तांकां एक पॅनीक क्रिएट जालो. सो आमी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशद म्हणून क्वॉलिटी ऑफ एज्युकेशन हेचेर फॉर्म आसा तेंच्यांनी सगळे एन्क्वायरी करून भुरग्यां कडेन वचून कितें घडलां तेचेर तेंचे म्हणजे एन्क्वायरी चालू आसा तेंची आनी तेचो 100% बेगींतल्या बेगीन तो रिपोर्ट येतलो. सो ते जातलेच आनी हेच्या फुडें तशी गजाल परत युनिव्हर्सिटीन घडची न्हय जी आमकां खात्री आसा. बॅकलॉग पॉलिसी आहा पळय तितून कितें चेंजीस बा जाय तुमकां? एक बॅकलॉग हितून तुमी चेंजीस म्हटल्यार आमी जे निवेदन सद्या VC सराक दिलां तितून एकंदरीत 2-3 विशय आसा. पयलो असो आसा की एक क्रेडीट बेस्ड आमी सिस्टम हाडूं शकता काय म्हणून जशें आमी पळोवं शकता की NEPच्या अंतर्गत क्रेडीट सिस्टम येयल्ली आसा. तर क्रेडीट मिनिमम क्रेडीट स्कोर दवरून त्या मनशाक फुडें प्रोसीड आमी करूं शकता काय 3rd इयरान 2nd इयरान, असो एक मागणी आसा. दुसरी मागणी आमची जशें विनयान सांगलें की जे आतां भुरगे सद्या 2nd इयराक आसा 3rd इयराक आसा तांकां ह्या वर्सा खातीर रिलॅक्सेशन दिवचें. कारणागत हे जो 2017-2010 पयलींच्यान ही प्रथा चालू आसा, सिस्टम चालू आसा, पूण फक्त 2 वर्सां खातीर ती स्थगीत केल्ली गेल्ली. कित्याक की NEP आनी नॉन NEP बॅच हांकां बरोबर बसोवपा खातीर आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर नासलो. तरी 2 वर्सां स्थगीत केल्ली आनी हे भुरगे त्याच प्रोसिजरान येयले तर तांकां तो पयलींचो प्रोसिजर खबर नासलो. तेच्या खातीर ह्या एका बॅचीक सद्या रिलॅक्सेशन दिवन आमी फुडें वचूं शकता काय अशे 2 मेजर जे पॉयंट्स आसा ते आमी फुडें घातल्या. परत कशें आसा जे सप्लिमेंटरी एग्जाम आसता ती जायत आसता. म्हणजे तुमी समज ऑड सेमेस्टर जाल्ले 1st, 3rd, 5th आनी 7th पावच्या पयलीं तुवें 6 क्लियर करपाक जाय. 5व्या सेमेस्टरान 6व्या सेमेस्टरान पावच्या पयलीं 4 क्लियर जावपाक जाय. अशी जी सिस्टम आसा त्या भितर हे सगळे पॉयंट्स म्हाका दिसता आमी इन्क्लूड करूं शकता. आनी हे जे आमी
सध्या निवेदन दिल्लें आसा ते VC सराचो तेजो तेंको आमकां आसा. पूण एक जी आमी उलयतना गजाल भायर सरली की खुबश्या फावटी फ्रॉम युनिवर्सिटी एंड कामां जाल्लीं आसता. पोर्टलार आसत, ऑनलायन पोर्टलार आसत किंवा ते युनिवर्सिटी कडल्यान सगळ्या कॉलेजींनी गजाली पावोवपाची आसत सर्कुलर, ते जाता. पूण खंय तरी ती लोकल कॉलेज आसता तेंच्या एडमिनिस्ट्रेशनान तितलोच भर दिवपाक जाय की ते आपल्या स्टुडंट्सां मेरेन पावपाक जाय. कित्याक युनिवर्सिटी फूल एका स्टुडंटा मेरेन पावपाचो प्रयत्न करूं शकना. तेंचो काम आसता की कॉलेजीक दिवप आनी कॉलेजीचें काम आसता की फुडें एवरी स्टुडंटा मेरेन ते पावपाक जाय. ही एक गजाल जाली. आनी तेच्या बरोबर आनी एक गजाल म्हणजे हो जो फूल आमी प्रोसेस पळयता तितून खूब भुरग्यांचे बॅकलॉग उरला. तर आमी ABVP म्हणून सदांच गुणवत्तापूर्ण एज्युकेशन हेज्या बरोबर सदांच आसता आनी सदांच भुरग्यांचो एकंदरीत विकास जावचो म्हणूनय आसता. म्हणून ह्या भुरग्यांनी खंयसर तरी फुडें आपले बॅकलॉग क्लियर करून मोठो विचार करचो की सध्या UPSCनूय सध्या गोंयचो तितलो काय हे दिसना, आमकां प्रिंट्स दिसना, ट्रेसीस दिसना. ते आमचे उलोवप जाले VC सरा बरोबर. सो एकंदरीत प्रमाणे फक्त हो एक विशय धरून न्ही तर अशें डिस्कशन जालें की फुडें कशें गोंया भितर बरें एज्युकेशन आमी प्रमोट आनी प्रोसीड करूं शकता.